सरकाराच्या रजिस्ट्रेशन खात्याची नवी ऑनलायन सेल डीड व्यवस्था कशीच जाग्यार पडना. सॉफ्टवेअर सारखे चलनाशिल्ल्यान सध्या लोकांचे बरेच हाल जातात. आदोगादांक तांच्या क्लायंटाक सारकी तारीख दिवंक मेळना. उत्तर गोंयचे आदोगादांचे संघटनेची हाचेर बसकाय जाली. There are a lot of confusions in respect of registration. We cannot give proper dates to the clients that we would approach the government. We do not want that to be scraped, but let it go slow because no one knows what to do. Even the staff of the sub-register, they do not know what to do. रियल इस्टेटीतल्या लोकांचे हाल जावंक लागल्या. कारण डॉक्युमेंट पयलीं अपलोड जायना आनी अपलोड जावपाक जालें जाल्यार ते खूब वेळ लागता. जी रजिस्ट्रेशन फी ती ऑनलायनूच भरपाक जाय आनी ती भरता आसतना खूब त्रास जाता. कारण 4-5 फावटी डिक्लायन जाता आनी मागीर त्या दिसा खातीर ते बँकेचे पासवर्ड ब्लॉक जाता. सो ते कस्टमराक तेय त्रास जाता की तो दीस वेस्ट वता, परत दुसऱ्या दिसा ट्राय करपाक जाय. उपसभापती मायकल लोबोय ही नवी सिस्टम सारकी जाग्यार घालची म्हूण उलयलो. ऑनलायन जेन्ना तूं अपलोड करता तुजें हेच येना, म्हणजे एप्रुवलूच येना. सो वी आर स्ट्रगलिंग फॉर वन ऑफ माय पार्टनर टू रजिस्टर अ पॉवर ऑफ अटॉर्नी इन वन ऑफ माय स्टाफ्स नेम. I spoke to the sub-register and I think there is a major fault in that on the software part of it. Start the manual process back again till they come up with a foolproof software. कायदो मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा नवी ऑनलायन व्यवस्था सारकी चालीक लागूंक थोडो वेळ लागतलो. एनीथिंग न्यू चालू करतना त्रास जातलेच. इफ यू रिमेंबर पासपोर्ट ऑफिसूय अशेंच त्रास जाल्ले आनी मागीर आतां सिस्टमॅटिकली इतलें बेस्ट पासपोर्ट ऑफिस चलता. सो इनिशियली वील हॅव प्रॉब्लम्स बट आय एश्युअर द पीपल ऑफ गोवा आनी स्पेशली टू रूट आउट करप्शन. दीस इज द ओनली वे आय हॅव फावंड आउट. करप्शन इन एनी डिपार्टमेंट शूड बी रुटेड आउट आनी इट हॅज टू बी ऑनलायन. एडवोकेट जर मातशें कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आसा म्हाजे सब रजिस्टरान हांवें ऑलरेडी हेल्प सेंटर डेस्क ओपन केल्ल्या. पयशे घेना आमी. थंय कितें आसा जाल्यार थंय हेल्प करपाक आमी दवरला. आमी स्कॅन करून अपलोड करता डॉक्युमेंट. कितें न्यू चालू करतना टायम लागतलो बट आय कॅन एश्युअर द एडवोकेट्स एंड द पीपल ऑफ गोवा दॅट बाय द 30th ऑफ दीस मंथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स वील बी फॉलोइंग इन प्लेस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.